प्रथम जेव्हा वेदव्यास देवाक प्रणाम करून वृंदावनस्थ दोन स्वाम्यांकय प्रणाम करून हांगा विराजमान आशिल्ले स्वाम्यांक वंदन करून हे पुस्तका विशीं दोन उतर उलोवच्याक आश भोगता. आमगेले ज्ञानेश्वर नायकान आमकां एक फोन केले, तूं एक सान काम करून दिवं काम कशें रे तें म्हणलें. हांव तुगे पुस्तक दिता आयुर्वेदिकाचें, तें इंग्लिशान ट्रान्सलेट जालां बट तें प्रूफ रिडींग करता म्हणालो. स्वाम्यान दिला म्हळ्यार करता बाय. तेन्ना संध्या म्हणे वता आशिल्लो हांव, ते वचचे पयलीं फुडें म्हाका फोन आयलो, अरे हें स्वाम्याले आशिर्वादाचे विशेष मेळटा आसता म्हणलें करून जायत रे घेवन यो तें कसं पळोवया म्हणलें. कडेन ಸ್ವಲ್ಪ दिसान अतुल मम्माल फोन आयलो, तुका तें पुस्तक हांव पेटयता म्हणालो. ताणें पेटोवन दिलें. प्रूफ रिडींग करतना ताका मस्त योग्य जेवका. प्रूफ रिडींग म्हळ्यार हांव करता असलो विशय न्हय. तेका देवा सुरे पांय पडले आनी स्वाम्याल उडगास केले. ते एक पेजांत एक अक्षरात आनी सुजीत मम्मा सांगल्या बरी प्रत्येक अक्षर एक लायन खंयच्या अर्थाक चूक आसल्यार आमकां कळटा. तितलें ज्ञान म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार संस्कृत भाशा डीप ज्ञान आसल्यार मात्र तें आयुर्वेदाचे अर्थ करचे. जाल्यार म्हाका एक कळ्ळें कसं म्हळ्यार हें पुस्तकांत रसशास्त्राचे मस्त प्रयोग जाला म्हणून मना गेले. जाल्यार हांव शिकले आय चिकित्सा MD. मेगेले मम्माल दुवा सांग अर्चना कामत मंगळूर कृष्णा काम दिले, राधाकृष्ण काम दिले दुवा. तिका फोन केले, अर्चना अशीच एक विशय आसा, तूं हेल्प करता म्हणलें. ती जायते म्हणाली. तशी आमी दोगांन मेळून तें वाज्य सुरू केलें. वाजयतना तातूंत कसले आमकां सम करता तें आमी लिस्ट करता गेलींची आनी आमकां तें आमी करेक्शन करूं बसल्यांची. करता करता जी तातूंत कसं म्हळ्यार स्वाम्यान आमगेलें हें पुस्तक विशेश कसं जालें म्हळ्यार आतां आमी कॉलेजां वयताची वैशजी रत्नावळी म्हणलें, शार्ंगधर संहिता म्हणलें, सुश्रुत संहिता, खंयची संहिता आसा, मस्त संहिता आसा. आयुर्वेदांत 1000 ग्रजां पुस्तक आसाची. तांतू पुरा चिकित्सा विंगड योग म्हळ्यार औषध योग वखद ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು संसान वखद ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು व्हड वखद करचे बरयलां. तसलें आसतना अंतू ह्या पुस्तकान कसलें म्हळ्यार 3 विधाचे योग हांव आयडेंटिफाय केले. एक शास्त्रोक्त ग्रंथांतू कसलें सांगलां. आतां आमी एक त्रिभुवनकीर्ती म्हणून उपयोग करताची, ते वखदाचे क्लासिकल रेफरन्स म्हणून आसता. त्या रेफरन्सा कारण स्वाम्यान बरयलां. ऑर्डिनरी हर एक आयुर्वेद वैद्य सादारण म्हणटा ते वखद यूज करता. तसले मस्त योग आसाचे. ते आतां आमी केलेले ते ज्वराधिकार मात्र, बाकीचे अधिकाराचें काम करूं जायना आमकां स्वाम्यान एक 3 वरां टायम दिले, तितले भितर रेडी करता म्हणून गेल्ले. आमी केला प्रयत्न करून स्वाम्याल आशिर्वादान जेलां तें काम. तें योग केले आनी ज्वरा संबंद पुरो योग केले. अशी एक योग शास्त्रोक्त जेवण पुस्तकांतून स्वाम्यान ಒಟ್ಟು केले. दोन्ही विशय मालगड वैद्य आसताची तांणी अनुभवान वखद करून आसा ती. तांकां बौद्ध वैद्य सांगले म्हणून बरयलां कोंकणीन. सुरे म्हाका कन्फ्यूज जालें. फस्टच लोक संस्कृतान आसा, दोन्हीची कशें की विंगडप आसा. हें कसं म्हणून सम पळयल्यार कोंकणी. मागीर आमकां बाकी हिंट सुरे दिला कोंकणी आसता तुज्या घरात म्हणून. अरे म्हळ्यार कोंकणी आमी खंय देवनागरी लिपीन वाजून गुंतून आमकां आमी वाजिलेले ना. आमी कोंकणी कन्नडान वाजला पंचकथाय म्हणून पुस्तक येता सान आसतना. आतां येता तें कोंकणीन कन्नडान वाजूत ते. आमची देवनागरी लिपीन कोंकणी वाजूची आमकां भोवशा GSB समाजांत गोतना कितले जाणांक गोतस म्हणून. तें हें आलोचक करून बसून वाजून मागीर म्हणलें आनी तो कोंकणी आसा म्हणून. प्रथम श्लोकांतूय स्वाम्यान एक 2 विशद द्रव्य म्हणजे आंतू चेडावत एक कॉशन प्रति एकल्याक कॉशन पुस्तक वाजून कोणें वखद घेवचें वचूं नकाजी. हर एक वखदांतू एक विशद द्रव्य आसा. तें म्हळ्यार टू ब्रिंग द पोटेन्सी टू द मेडिसीन, वखदा पवर चड करच्याक आनी क्विक एक्शन हाडच्याक विश पुरो घाला. तशें तें डॉक्टरान मात आपडका वेगळ्यान आपडचे विशय न्हय हो. जाल्यार स्वाम्याल परिणिती सांगचे. आमी ते खंयचे स्वाम्यान बरयला म्हणून आमकां कळ्ळी म्हणून एक विशय आयला आतां तेव्हा हांवें तेची लेखला. त्या परिणिती कसं म्हळ्यार प्रत्येकांतू विशद द्रव्य आसता. ते शास्त्रीय योगांतू हे सकड विशय आसाची. तसलो मस्त योग उठ केलांची आनी फुडले वैद्यान पुरो सांगिले स्वाम्याला डिस्कस केलेले तशें कसलें आसच्या पुरो बौद्ध वैद्य वृद्ध वैद्योपदेश बौद्ध वैद्यांतुले म्हणून सांगून मस्त योग आमची केल्यान बरयला. तशीची केल्या कडेन स्वाम्यालेची एक आलोचना की कसं आयली कसं की तातूंत कसं की एक कमेंट आसता की केलो वखदाक कोणाले रेफरन्स ना, बौद्ध वैद्यूय ना आनी खंयचे शास्त्रा पुस्तकय नांवय ना, कसलें ना. ते भोवशा स्वाम्यान केलेले आसच्या पुरो. अशी म्हणून 3 विधाचे योग अंत म्हाका दिसले. ते तशें हांवें ते एक विडियोन थंय सांगलां. हें अत्यंत अद्भुत जावन आशिल्लें पुस्तक. कित्याक म्हळ्यार आमकां कॉलेजांत शास्त्रोक्त म्हळ्यार ग्रंथ पुरो मेळटाची ताजी शिकूंक मेळटा. बट स्वाम्यान बरयलें आमकां खंय मेळटलें ना. आनी बौद्ध वैद्य रेकॉर्डेड आमी उडपांतू जानपदाची वैद्य चिकित्सा केंद्र म्हणून हांव शिकता नाशिल्लें. आतांय आसतें भोवशा कॉन्ट्रान करता म्हणून म्हाका वतना. बट उडपी आयुर्वेदिक कॉलेजांतू धर्मस्थळ कडेन स्टार्ट केलें. तांतू जानपद योग पुरो ಒಟ್ಟು करतालीं. बट आमगे संबंध कितलींय वर्स पुरो प्रोबेबली 300 वर्स पुरो आसच्या पुरो
हें बोरेंद्र स्वाम्यान केलें किकूत ना मस्त जानपद म्हळ्यार वैद्यान सांगलें वखद पुरा ಒಟ್ಟು करून हळडीन तर वखद करून हे पुरा ಒಟ್ಟು करून बरयला तें एक अद्भुत विशय आनी एक कसं म्हळ्यार आतां विंगर अधिकारा पळय न्ही ज्वराधिकारा विशय मात्र करतना म्हाका एक मन आगेलें कसं म्हळ्यार खंयचे सांसान वखद अमृत बळी कशाय पिरे शुट्टी मिऱ्या कशाय पिरे तें पुरो ना स्टार्ट करतना पर्णखंडेश्वर रस म्हणून स्टार्ट जालें मागीर सन्निपात भैरव म्हणालींची आनी एक कस्तुरी भैरव म्हणालींची अशें व्हड वखद मस्त प्रयोग अत्यंत पॉवरफूल म्हणटाचे आमी तसलें वखद पुरो तातूंत बरयला एक सान उदाहरण दिता एक कडेन मुंबय सायडा प्लेग आयले आमकां हांव आयकलां म्हणटा म्हाका मस्त गोत ना जाल्यार तेन्ना सुकृनील स्वामी थंय आशिल्लींची तांगेले वचून जेनान वखद मागलें तांकां तें ताजें मस्त कळ्ळें नाशिल्लें बट ते मठांत एक पेट आसा आतां आसता एक्झिबिशनान दवरला ते पेटीन मस्त कडेन बसम आशिल्लींची स्वाम्यान त्या देवाला मागून जेना तें वखद दिल्लें प्लेग गुण जिल्लें म्हण आमी एक आयकल्यांची म्हागेले जिवन एक अनुभव जेलो हांव जामनगरात शिकता आसतना MD करता आसतना प्लेग आयलें सुरतान मस्त जाणां प्लेग जेवन मेल्लींची हांव जामनगरांत एक पेशंट आमपणाचें मेळ्ळी एक पेशंटाक प्लेग आयलें ताका क्वॉरंटायन करून हॉस्पिटलाक हांव ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें तर आमकां एक आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट ते IPTR म्हळ्यार हांव शिकयल स्कूल सेंट्रल गव्हर्मेंट रन करचें ताजी पुरो फंडींग सेंट्रल गव्हर्मेंट करता तांणी क्वेरी पटयली आयुर्वेद कसं करता असं निदाला हांवें म्हणून तें तितलें स्ट्रॉंग येता फुडलें तांणी पोट्टू जिल्ल्याचें मिटींग आपयलें तांणी एक सांगलें कस्तुरी भैरव रस म्हणून एक वखद प्लेगाक शास्त्रोक्त आसता म्हणून तें आमी यूज करूं येता म्हण आनी तांणी वेगळे एक पिट्टी करून ताजें धुवर घाल्यार ताजें तें प्लेगाचें एक कीट आसा तें मरता म्हणून गव्हर्मेंट सजेस्ट दिलें पुरो तयार जालें केलो पुरो आनी तें धूप सुरय जोडाचें सुरू केलें वखद तयार करचें म्हणटा आमगेल्या ऑपोजीट सायडाक हांगा मंगळूरा बांदलो ना तशीची इरविन हॉस्पिटल म्हणून आसा ते डिस्ट्रिक्टान फोर्ड हॉस्पिटल तांणी कसलें म्हळ्यार टेट्रासायक्लिना बेस्ट मेडिसीन म्हणून सांगलें तांणी स्टार्ट केलें तें कसकी कंट्रोल जालें कंप्लीट जाल्यार म्हाका एक उडको आसलें कशें म्हळ्यार हें पुस्तक म्हणजे ना स्वाम्यान कस्तुरी भैरव रस बरयला पण आमगे स्वान प्लेगा वखद दिला वय म्हणजे जाल्यार तांकां कस्तुरी भैरवा नॉलेज आशिल्लें ज्ञान आशिल्लें आनी ते प्रयोग केला तशें हांव ते इट इज ए वॉट आय कॅन हांव कसं सांगीत म्हळ्यार म्हाका एक वेरी लायव्ह एग्जाम्पल कशी हें वखद यूज करतालें जें म्हणलें का कस्तुरी भैरव रसाचे प्रयोग प्लेगां जाता म्हण हांव विंगड बुकांत ते वाचला बट स्वाम्यान केला म्हळ्यार आमकां इतिहासूय मेळटा आनी ते बुकांत आसा सो वी कनेक्ट आमी ते पुरो डॉट्स कनेक्ट केल्यार एक स्टोरी आमकां मेळटा तसं जावन अशें बरोबर स्वाम्याल कागारी म्हणून तशी मस्त वखद आसा सन्निपात भैरव पयर एक मृतसंजीवन म्हणून एक वखद आसा ताजेर रेफरन्स ना म्हगेल्या एक 2 पुस्तकां म्हाका रेफरन्स मेळ्ळी म्हण आळवासान तूं म्हगेले एक फ्रेंड आसा ताका निमगेले ताका कसलें कळ्ळी ताजे रेफरन्स आमगेले स्वान बरयला पुस्तकांत आसा खंयी ताजे रेफरन्स मेळना मृतसंजीवन मेल्ला जीव करता म्हणून वेताळ रस म्हणून एक वेताळ रस म्हळ्यार ते कोणा ताप मात्ते अजून दोळे वयर गेले हात पांय पडले ऑलमोस्ट मृत समान जेत्ता तो म्हणटा ताका जीव करूं जेत्ता म्हणून लेख तंतू उरले एक अशें पुरो आनी विशय चिकित्सा आमी स्वामी हांगा बोरेंद्र स्वामी विशय चिकित्सा करताले म्हणून तातूंत कोंकणी भाशेन विश ओंकोजा कसं करता म्हणून स्वाम्यान बरयला कोंकणी भाशेन सगळे योग कोंकणी भाशेन आसा विशय चिकित्साचे एक अद्भुत विशय आमकां खंय वचूचें मेळ्ळें जिवमानांत तूं कितले MD केला BMS केला MD केला आनाले म्हगेलो हांव वैद्य म्हगेलाच वैद्य वणटोळांत तूं कोणें म्हाका हें असेल बरो सांगा न्ही तांणी सांगता जी अशी पडलेली चुकी अशी करता अशी केल्यार सगळें सम बट असेल बरो आमगेल्या घरा वखद तयार करता जी ताका बूक बरोवन दवरलें आसा जाल्यार कोंकणीन भाशेन कोणें बरयली हें म्हाका एक विशेश अनुभव हें पुस्तक करतना आमगेल्या गुरू परंपरेन तूं मस्त सगळें काम केलां तिनी स्वाम्याले राजू मामा नांव सांगलें खंयचे स्वाम्यान बरयलें कळना म्हणून एक टॅक्नीक आमी उपयोग करीता स्वाम्यान रायस बरयलो आसता तांगेलें हँडरायटींग आसचें पुरो तें हँडरायटींग आनी हे बुकांत आशिल्लें हँडरायटींग कंपेर केल्यार आमकां खंयची स्वाम्यान बरयलें म्हण कळचें म्हगेलें एक मनांत तुलें बट एक अद्भुत जेवण आशिल्लें काम आमी आरंभ केला मात गुरुचरणाची एक अनुग्रहान एक आरंभ जाला आमकां मस्त काम करचें आसा अशें आमकां विंगड वैद्यालय सहकार जेवण कोण आमी ऑलरेडी कॉन्टेक्ट करता आसाची तें एक सगळें पुस्तक जेवण एक भायर येतना आमी एक कितले टायम घेता म्हणून वतना देवाल अनुग्रहान स्वाम्याल अनुग्रहान वग्गी जेवप आमकां एक काशी मठी बैशज्यावळी विल बी ए रेफरन्स बुक टू ऑल आयुर्वेद स्टुडंट्स सकट आयुर्वेद विद्यार्थीक एक शांग रेफरन्स बुक जावन येतलें म्हणून म्हगेलें एक मनान दिसता हें जावका अशी म्हणून देवालयाक स्वाम्याल चरणां मागून तर बंद कर